नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. अमेरिकेतले डिपोर्टेशन ताजे आसतनाच नवे प्रकरण थायलंड जॉबाक व्हरता म्हणून सांगून 8 गोंयकार भलतेच कडेन दोग साल्वार एम्बसी वरवीं हाडूंक यत्न. अमेरिकेंतल्यान डिपोर्ट केल्ल्या दोगा गोंयकारांची वास्को पुलिसेक कागाळ. कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सीचे आड 18.5 कोटींचे जॉब फ्रॉडाचो FIR. गोंय सन्स अँड सीख फामाद बरोबर स्पोर्ट्साचे एसूय जोडटा. मुख्यमंत्री उलयलो. इंटरनॅशनल खेळा परिशदेचे उक्तावण. परिशदेत 16 देश वांटेकार. महाकुंभाक गेल्ल्या कुडचडच्या 60 वर्साच्या जाणट्याक काळजाच्या आताकान मरण. स्पेशल ट्रेनीन गेल्लो. फुडल्या फॉर्मालदादीक फामील प्रयागराजांत. नक्षा प्रोजेक्टात गोयच्यो 3 पालिका ज्यो स्पेशल टेक्नॉलॉजीन अर्बन लँड रेकॉर्ड्स विरोध नाका. प्रोजेक्ट गोयच्या बऱ्या. टायटल बदलचे ना. मुख्यमंत्री उलयलो. बेकायदेशीर रेव काडपाचे प्रकार चालूच. हायकोर्टाचो अवमान. पुरावे म्हणून कोर्टामुखार फोटो. हायकोर्टान मागली सरकाराची जाप. 4 मार्चाक सुनावणी. आणि पणजे स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लावंक नवी डेडलायन. 31 मार्च मेरेन स्मार्ट सिटीचे सगळे रस्ते उक्ते. 30 जून मेरेन फुटपाथ. हायकोर्टान दिलो वेळ. खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर पद्दतीन अमेरिकेक गेल्ल्या गोंयकारांक डिपोर्ट केल्या आसतना आता थायलंड जॉब कांडात 8 गोंयकार. थायलंड व्हरता म्हणून सांगून दुसऱ्याच देशात पावयले. दोगांक साल्वार केल्यात. NRI कमिशनर म्हणटा एम्बसी वरवीं यत्न चल्ल्यात. तरणाट्यांनी पद्धतशीर मार्गानूच आनी सरकार मान्य एजन्सी वरवींच असल्यो गजाली करच्यो. थायलंडान गेल्ले कांय जाण आसतले, बाकीच्या देशांनी गेल्ले कांय भुरगे आसतले आणि हे आमकां इन्फॉर्म केल्या उपरांतूच आमकां म्हायती मेळटा आणि मागीर आमी काम करपाक लागता. आणि म्हणून अशें जेन्ना आमकां कांय ह्यो केसीस लक्षांत आयल्यो त्या केसीसचेर आमचें आतां काम चालू आसा. तांकां हाडपाचो आमचो तातूंतले 3 जाण पर्यंत आतां आयिल्ले आसात आनी एक कांय केसीस अश्यो आसात. आणि म्हणून तांकां हाडपाचे आमचे प्रयत्न जे आसात ते सगळे चालू आसात. पूण ह्या समयाचेर हांव एक सगळ्यांक आव्हान करता सगळ्या तरणाट्यांक आनी त्याच बरोबर तांच्या पेरंट्सांक सुद्दां की तुमी जेन्ना भुरग्यांक भायर धाडपाक सोदता तेन्ना कोणाच्या थ्रू धाडटा, खंयच्या एजंट्साच्या थ्रू धाडटा त्याचो तुमी सगळ्यांनी हे व्हेरीफाय करचें, चवकशी करची आणि योग्य विश्वास दवरूनच खरें म्हणजे हे सगळें काम जे आसा फुडें व्हरचें. तें आसता की आमकां आतां तेंचे कांय जाणांचे पेरंट्स, कांय जाणांचे वेल विशर्स, फ्रेंड्स हे कांय आमकां कॉन्टॅक्ट करतात NRI ऑफिसान. कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत मागीर तेंची जी आमची कॉन्सुलेट आसत, एम्बसी आसत तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करप, तेंच्या ऑफिसरां वांगडा कॉर्डिनेट करप आणि हे करता आसतना सुद्दां तेजो एक प्रोटोकॉल आसता. तो प्रोटोकॉल सांबाळून त्या एम्बसीज ते कॉन्सुलेट्स काम करीत आसतात. अशें न्ही की फोन मारलो आनी रोखडेंच काम जालें, हें जायना तशें. सो त्या प्रोसिजरांतल्यान गेल्या उपरांतूच खरें म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींक जे आसा ते उत्तर दिवपाक शकता आमी. आणि म्हणून तो एक लॉंग ड्रॉन प्रोसिजर आसता. सगळ्यांक तुमकां इमिजिएट मेल बरयली म्हणून कोणी आन्सर करता अशें ना. फोन केलो म्हणून रोखडेंच काम जाता अशें ना. सो हेका एक पाशियेंसूय जाय पडटा, एक टायमूय जाय पडटा, तो दिवचोय पडटा. आणि म्हणून कांय फावटी एक फावट आमचे एखाद्रो 2-4 दिसां भितर येवपाक शकता, नाजाल्यार एक फावट 2-2, 3-3, 6 म्हयने सुद्दां लागतात. कारण तो सगळो प्रोसिजर जावन तो हांगा पावता म्हणसर. सो अशा पद्दतीन हें सगळें काम जें आसा तें चालू आसा. गोंय हें सन, सँड अँड सी डेस्टिनेशन म्हूण फामाद. बरोबर स्पोर्ट्सूय जोडटा. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंय विद्यापीठ आनी राष्ट्रीय खेळा विद्यापीठान घडोवन हाडिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय खेळा परिशदेचें उक्तावण जालें. परिशदेत 16 देश वांटेकार. पयलेच फावट आधुनीक आनी पारंपारीक खेळा विशीं चर्चा जातली. You know Goa as for the sun, sand and sea. Sun, sand, sea. It is a 3 S. I'm adding one more S to it, which is then sports.
I'm pleased to be here today for the international conference on Fit for Life, empowering youth through the physical education, sports and traditional sports. This conference ensures that fitness and sports become an integral part of every citizen's daily life. The role of sports in youth empowerment. Youth are a driving force and behind India's growth. Engaging in the sports and physical education is not just about fitness, but it builds character, resilience and discipline, teamwork and leadership. Sports have the power to unite people, fostering national pride and create the opportunities for the young athletes to shine on the global stage. Title, if you see, Sports for Life, empowering youth through traditional games and then physical education. That is the need of the hour. Conference, paper presentation, मागीर talks आसतले, मागीर discussions आसतले, interactions आसतले. So ह्या conferencean सादारणशे 16 countryचे delegates आयल्ले आसा. There are about 250 participants from India. सादारणशे एक खूबश्यो आमचे ट्रेडिशनल गेम्स आसा ताजेरय डिस्कशन जातले. Such a conference like this here in Goa is really, really important because in such a conference we can share knowledge, we can exchange ideas and we can network. And I think these are also three things very important for the young generation. So I will be presenting about empowering girls to participate in physical education class. So they can exchange, they can be part of teams, they can work together. So this is basically the topic of my research, okay? महाकुंभाक गेल्ल्या कुडचडेच्या 60 वर्साच्या रामा पेडणेकाराक काळजाच्या आताकान मरण. गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपाक दवरिल्ल्या खासा ट्रेनीन पेडणेकार गेल्लो. महाकुंभाक गेल्ले कडेन ताका आताक आयलो. हॉस्पिटलान व्हरतना खंय तो सोंपलो. ताची फामील प्रयागराजात फुडली फॉर्मालिटी करता. हय, आमची एक ट्रेन आशिल्ली ती सेकंड ट्रेन 13 तारखेर मडगांवच्यान सुटली आनी ताच्या नंतर ते पावले ती 15 तारखेर आनी 15 तारखेर जशें जशें ते मुखार वचपाक लागले आमी पयलीं सांगिल्लें की ट्रेनीचे आमी प्रयागराज पर्यंत तांची जबाबदारी घेता, पूण ताजे नंतरचो जो कुंभमेळान भितर प्रवास आसा पळय न्ही ते कोणाच्यान कांयच सांगपाक जायना. म्हणजे सक्षम आसा त्या लोकांनी वचप आनी स्वताच्या जबाबदारीचेर त्या यात्रेन भितर होली स्नान तें घेवन येवप, पवित्र स्नान घेवन येवप. आनी हातूंत भितर एक आमचो रामा पेडणेकर हो कुडचडे मतदारसंघांतलो एकटो यात्री भावीक तो थंय गेल्लो आनी म्हाका दिसता की ताची चुकामूक जाली आनी तो कांय वेळ आपल्या ग्रुपाच्या हातूंतल्यान फिसकटलो. आमचे जेन्ना डिपार्टमेंटाचे कांय व्हॉलंटियर्स गेल्ले तेन्ना सोदले तेन्ना तांकां कळ्ळें की तो हॉस्पिटलान भितर व्हेला. म्हणून त्या हॉस्पिटलान भितर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर गेलो आनी ताजे नंतर पळयलें जर जाय जाल्यार ताका मृत घोशीत केल्लो. मागीर त्या सांजचे ताजें पोस्टमार्टम जालें आनी पोस्टमार्टम जातकच मागीर खुबशे विधी आसता थंय, प्रोसिजर आसता ते प्रेत ताब्यान घेवपा खातीर आनी ते सगळें करून परत एक फावटी हाडप कसो हो एक मोठो प्रश्न आशिल्लो, कारण ती बॉडी डिकम्पोज जावपाक जायना. काल ती बॉडी, कारण डायरेक्ट फ्लायट ना, ताजे नंतर ती डेड बॉडी हर्सवॅनांतल्यान खुबशे वाराणसींत हाडची पडली. वाराणसींतल्यान परत फ्लायट घेतली, परत डायरेक्ट फ्लायट ना आशिल्ले कारणान खूब घडामोडी घडल्यो आनी आतां ती आज सांजेर 6 वरांचेर ती डेड बॉडी हांगा पावता. मुख्यतः परत येता ते 21 तारखेर कसलेच प्रकारची आमी हें घेवचें ना कळ्ळें न्ही, कारण 2 इन्सिडंट ह्या सेकंड ट्रेनीन भितर जाल्ले आसा. एक जाणटी बायल जी वय लिपोवन गेल्ली आनी तिका हेल्थ प्रॉब्लम्स आशिल्ले. म्हाका दिसता की लोक मागीर डिपार्टमेंटाक ब्लेम करचे परस हांव परत एक फावटी रिक्वेस्ट करता की जे पूर्णपणे तंदुरुस्त आसा, सक्षम आसा, तांणीच ह्या यात्रेक वचचें. केंद्राच्या नक्षा पायलट प्रोजेक्टाक गोंयची पणजी महापालिका, मडगांव आनी कुंकळे पालिकांचो आस्पाव. 150 पालिकांनी गोंयच्यो 3 प्रोजेक्टांत जिओ स्पेशल टॅक्नॉलॉजी वापरून अर्बन लँड रेकॉर्ड्स दवरतले. प्रोजेक्ट गोंयच्या बऱ्याक, टायटल बदलचें ना, विरोध नाका, मुख्यमंत्र्याचो उलो.
3D मॅपिंगाचो अरिश्टकालीन परिस्थिती टॅक्सेशन अतिक्रमणां कळूंक उपेग. कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, मारगांव म्युनिसिपालिटी, कुंकली म्युनिसिपालिटी ह्या 3 म्युनिसिपालिटीक म्हणजे सगळ्यात पयलो हो करपाचो मान मेळ्ळा. एका वर्सान तो कंप्लीटूय जातलो. एट अ टायम 3 अर्बन बॉडीज आमच्या गोंयांतल्यो सिलेक्ट जाल्या. बाकीच्या कडेन म्हाका दिसता हार्डली व्हडल्या राज्यांनी सुद्दां 2-2 बीन जाले आसतले, बट गोंय धाकटें राज्य आसून सुद्दां आमी 3 हाच्या खातीर सिलेक्ट जाल्या. हो प्रोजेक्ट राज्याच्या हिताचो. लोकांनी भिवपाची गरज ना. आपत्कालीन परिस्थिती, कर आकारणी आनी अतिक्रमणां सोदून काडपाक ह्या प्रोजेक्टा खाला GSI 3D मॅपिंग मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पणजे, मडगांव आनी कुंकळे हांगासर आमी सर्वे करपाचे आसा. लोक भिवपाक लागतले, बट तांकां सांगा भिवपाची गरज ना म्हणून. हांव खोटें सांगना तुमकां. ते पयलीं भिवंक लागतले. कित्याक भिवंक लागतले? आमी रिकॉर्ड बीन बदलपाचे आहा काय म्हणून. आमकां रिकॉर्ड बदलपाचें ना. ह्या देशांत पयलेच फावटी आमी जशें पळयता की 1 नेशन 1 टॅक्स लायले पळय न्ही, ऑन द सेम बेसिसचेर इट इज एन 1 नक्षा फॉर ऑल, म्हणजे सेम टॅक्नॉलॉजी थ्रू आउट इंडिया. लँड टायटल कोणाच्या नांवांत आसा तें बदलचें ना. एक्चुअली थंयसर कितें आसा, खंयच्या सर्वे नंबरांत, कितल्या एरियांत. Seamless land transactions, fair property taxation, stronger infrastructure planning and digital first governance. ह्याचो बेनिफिट्स आमकां सगळ्यांक ह्या नक्षा प्लॅनिंगाच्या निमित्तान जातलो. हांवें टॅक्सेशन कित्याक म्हटलें? व्हडली बिल्डींग आसा तेणे एनक्रोच करा, भितर कितें चलता हेंच आमकां अजून खबर ना. आमी म्हणटा आमी रेजिडेन्शियल तेणी फ्लॅट बांदलेले, आतां भितर ऑफिसां चलता. थोडे कडेन तर वेगवेगळी, म्हणजे आमी मदीं बाकीचे हे पळयल्या की ते कमर्शियल चलोवपाक लागलेले आसा. ओके, त्यांनी इलिगल एन्क्रोचमेंट केला काय कितें, म्हणजे नॉट ओन्ली द हॉरिझॉन्टल एन्क्रोचमेंट बट वर्टिकल एन्क्रोचमेंट केला काय कितें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बेकायदेशीर रेव काडपाचे प्रकार बंद करूंक सरकार फेल. हायकोर्टान सरकारा आड अवमान याचिका. गोवा रिव्हर्स अँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क NGOन याचिका घाल्या. तांणी पुरावे म्हणून कांय फोटोग्राफूय दिल्यात. सरकारान बेकायदेशीर रेवेचो धंदो बंद करून नेमके कितें उपाय केल्यात ते खंय सांगचे. कोर्टान सुनावणी 4 मार्चाक दवरल्या. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. तुये पेट्रोल पंपा लागसार 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलरीचो अपघात. 4 व्हिलर पेट्रोल पंपा कडेन टर्न मारताली. 2 व्हिलर वाल्यान ताका मोखली. गेलो तो 25 वर्साचो राज पेडणेकार दिवचलचो. धपक्या सरशीत तो टायरा पोना गेलो. पुलीस केस जाल्या. 4 व्हिलर वालो सौरव गुडेकाराक पुलिशेन ताब्यात घेतला. आयज तुये पेडणे हांगा एक एक्सिडंट जाल्या. एक्सिडंटान राज पेडणेकर हो जाग्यारच सोंपलो. एक्सिडंटचे जे ब्रीफ आसा, हांगा अर्टिका ही जी आसा पेट्रोल घालपा खातीर पेट्रोल पंपार वता आसतना पेट्रोल पंप बंद आहा म्हणून अर्टिका टर्न करत आसतना फुडल्यानसून राज पेडणेकर बायक घेवन येतालो आनी ते आपटले आनी डॅश जाले आनी त्याच जाग्यार ह्या डॅशेन तो खाला पडलो आनी ताका मरण आयलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. आनी त्या टायमार मांद्रे पुलीस जे आसत हांगा स्पॉटार पावले आनी चवकशी केली जाल्यार अर्टिका ड्रायव्हर सौरव गुडेकर हाका ताब्यान घेतलेले आसा आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा ते करीत आसात. सांगपाचें म्हणल्यार राज पेडणेकर हो मूळ बिचोलीचो आसा आनी तो सद्या शिवोले हांगा रावता. तुये हांगा ताचो मामा रावता आनी ताच्या फाटल्यान आवय आनी एक भाव आसा. तेचे फादर जे आसात काही वर्सां पयलीं तांचे डेथ जाल्ले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. बाळा मापारीच्या बलिदानाची देख भुरग्यांनी घेवची म्हणून ताची जयंती आनी पुण्यतिथी नेमान मनोवंक जाय. मुख्यमंत्री उलयला. बाळा मापारीच्या 70व्या पुण्यतिथी निमतान अस्नोड्या कार्यावळीत तो उलयतालो.
बाळा मापारीची याद खंय फक्त अस्नोड्यांनी गांवांनी काडपाक जाय म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. उपरांत 14 वर्सां परत एकदा आमी जुलमी राजवटीत आमकां रावचें पडलें की हय आमकां भारतांत विलीन करात हें सांगपा खातीर. सगळ्यात पयली ही ज्योत पेटली ती बाळाराया मापारी हांच्या सारकेल्या हुतात्म्यांतल्यान. तांच्यांनी ठरयलें की हय आपल्याक हुतात्म्य पत्करचें पडल्यार जाता. आपल्या घराचेर आमी जशें म्हणटा की घरदार सोडून आपली ल्हानशी चली तिजे हांव तेंच विचारतालो आतां 6 म्हयन्याची आशिल्ली आनी तेन्नाच तांच्यांनी ते आसतले किंवा तांचे भाव ह्या दोगांय जाणांनी ह्या स्वतंत्र संग्रामात भाग घेवपाचें ठरयलें. आनी त्याच पद्दतीचो निदान देशप्रेम तरी आमच्या भुरग्यांच्या मनात तयार जावचो म्हणून हे म्हणून तांची जयंती आसतली, पुण्यतिथी आसतली ही सातत्यात सादर जावची. हांव तर म्हणटा की हाज्या फुडें सातत्यात म्हणजे तांची जयंती आनी पुण्यतिथीच्या निमित्तांत आमच्या हायस्कुलाची सगळीं भुरगीं हांगासर कायम येवन निदान तांकां आदरांजली जी आसा हाज्या फुडें ह्या दोनूय जयंती आनी पुण्यतिथीच्या निमित्तान ही सदोदीत जातली इतके सरकाराच्या वतीन हांव काळजी घेतां. आमी एकूच विचार करूंक जाय की जसो ल्हान वयार 22 वर्साचेर जेन्ना बाळाराया मापारी भायर सरलेत की देश प्रथम म्हणून जो आपले राज्य मुक्त जावपाक ज्या खातीर वावुरले ही प्रेरणा सदांच आमी काळजांत दवरपाक जाय. ही प्रेरणा तेजी आमी घेवन वचपाक जाय. दोस्तानो अशा चोर सुपुत्राची याद जी आसा पळय न्ही न्हय फक्त हांगसर अस्नोड्यात म्हाका जाल्यार मनांतल्यान दिसता की गोंयच्या सगळे प्रांगणात गांवांनी आनी शहरांनी सुद्दां याद जावपाक जाय. कारण इतली सुंदर अशी प्रेरणा हांव अशें म्हणून भयंकर धाडसी भुरगो आनी त्याच बरोबर खंबीर कित्याक म्हणटा हांव शब्द वापरता की पुर्तुगीजाच्या पाकल्यांनी ताका इतलें ताका मार जोड केली की ताजे कडल्यान बाकीच्या तुगेले स्वातंत्र्य सैनिकांक नांव कळचें अशें म्हणून तांचें बस्तान खंय आसा स्थान खंय आसा कळचें अशें म्हणून शेवट पर्यंत हो भुरगो तांकां बदलो ना आनी वयाच्या 26 वर्सां कडेन ह्या भुरग्याचें बलिदान जालें आनी म्हणूनच ताका मान उंचाव करता. बोडगेश्वर देवस्थान समितीच्या वेंचणुकेच्या निकालाचेर आनी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोपूत सुवाळ्याक दिल्ली स्थगिती हायकोर्टान काडली. हायकोर्टान मामलेदाराक सोपूत सुवाळो करूंक सांगला. मात बरोबर प्रशासकीय ट्रिब्युनला कडेन तंट्याची सुनावणी चालू दवरूंक लायल्या. आम्ही पिटिशन घातलेले बिफोर हायकोर्ट चॅलेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ ट्रायब्युनल. ट्रायब्युनल हॅज पास दी ऑर्डर सेईंग दॅट I am inclined to grant this thing postponement of the swearing ceremony because of law and order situation. That order we got it, and thereafter we challenged it before the High Court yesterday. And today the High Court has passed the order setting aside the order, and the direction is given to the Mamledar for swearing ceremony, and the tribunal matter will go on its own course. So tribunal proceedings will continue? Yeah, it will continue on its own course. There is no direction. But to tell you frankly, he has to challenge the election process before the tribunal. It is called election petition. He has not challenged the election process. Suppose if the other party has lost for some vote, then he can challenge saying that votes are not taken into consideration or this aspect. But he has not challenged that. He challenged simply, even before the tribunal, what he has challenged is the letter issued by the administrator saying that the election will be conducted on 9/2/25 based on the list of Mahajans submitted by the secretary, which is correct. Again, that order he has challenged. I do not know what will be the fate of that. Let it go on its own course. We are not commenting on that. But today it's a victory of Mahajans of Mapsa. Because somebody challenging the order before the first before the High Court, he lost it. Thereafter he went before the tribunal. He got the order. I don't know. He got the order somehow, and that too also reasoning was given by the tribunal court is because of law and situation order. I do not know, and the High Court has correctly passed the order. High Court has set aside the order, saying that there is no reasoning mentioned in the order. पणजी स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लावन काम पुराय करपाक हायकोर्टान वेळ वाडोवन दिला. PIL वयले सुनावणे वेळार प्रतिवादी इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीन 31 मार्च मेरेन स्मार्ट सिटीचे सगळे रस्ते उक्ते करपाचे आनी 30 जून मेरेन सगळ्या फुटपाथाचे काम पुराय करपाचे उतर दिलां.
affidavit has been filed by the smart city saying that roads will be made operational throughout the city of Panji by 31st of March, and as far as work of completing the footpaths, beautification, etc. will be completed by the end of June. That is the undertaking that is given to the High Court, and that has been recorded by the court. The court has accepted the undertaking and the timeline which was given by the smart city. We had also applied for extension of time before the High Court because we had said that we would complete the work in the time-bound manner before the end of June last year. Now that time has been extended by the High Court as at our request. That is how the court has accepted the commitment of the government and the smart city. That order was released yesterday by the High Court. Sir, what is the new deadline now? The new deadline is now the roads will be made operational by 31st of March, and as far as beautification like footpaths etc. will be completed by end of June. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.